लोकशाही रे बाबा लोकशाही खेमानीला लोकशाही जशी पेदरुल्या पाटात लागलेली गाय खेमानीला लोकशाही जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेदरुल्या पाटात लागलेली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाही पळयला मरे फाटल्या 3 दिसां पयलीं आमी सगळी घाण एकठांय केल्ली म्हणल्यार लोक शेतान हांगा कोयर हाडून उडयत आसा शी आमच्या भुरग्यापणार असली घाण आमी केन्नाच पळोवंक नासली रे बाबा आमी शेत म्हणजे आमचें पोट मानताली आनी जाता ते परीन आमी तें नितळ दवरपाचो यत्न करताली आगो आतां शेताचें पडलां कोणाक पयलीं कितें जाता मरे हाडून कोयर उबो करतात मागीर तो कोयर वाडलो की ना तेजेर माती घालतात आनी माती घालतात आनी मागीर कितें करतात 2-3 दीस गेले की ना मागीर रातच्या 12 एका काडून तेजेर गाडो उबो करतात आनी आतां शेतां करून कितें फायदोय असो ना 1000 जर भितर घातलो जाल्यार 500 रुपया मेळपाक कुसतार मरे अरे बाबा श्याम प्रत्येक गोष्टीक फायदो चिंतू नाका रे आतां आमी हें काम करता पळय नितळ करपाचें आमकां कोणें सांगूंक ना कर म्हणून एक आमच्या मनाक थाकाय जीव सॅटिस्फायड जाता आपूण बाबा आपल्या खुशीचे जागो नितळ दवरला म्हणून आतां आमी हें काम करतना आमकां कितें पंचायत पगार दितली काय आमचो सगळ्यांचो सत्कार करतले जाणा मरे गोयना म्हाका मरे संवय जाली नितळ जाग्यार रावपाची पूण ही असली घाण पळोवन मरे जीव सामको म्हाजो निर्शेता रे आगो मन निर्शेतात गो पूण ही पळय दुयेंसां जातात पळय तेका निमणो जबाबदार कोण गो आनी ही पळय जर आमकां चापतात पळय ती अशी विचारून आमकां चापतात की बाबा तूं कोणा येलो तो खंयच्या गांवचो अशें कांय ना न्हू म्हाका जाल्यार एकदां तूं आपा सांगूनशें दिसता पळय ज्या जाग्यार घाण उडोवंक जाय त्या जाग्यार बिल्डरांनी व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्यो बांदल्यो आनी आतां शेतांनी जें आसा पळय तें कांय करूंक मेळना कित्याक कायद्यान तुका घर बांदूंक मेळना म्हणून ती शेतां उरलेलीं आसा आतां म्हाका एक सांगा आमी हांगा गजाली करतले काय काम करतले पूण दोतोर पप्पा म्हाकाय एक सांग ही परतून ही सगळी घाण कोण हाडून रे आमचे लोकूच मरे अरे गांवचोच न्हू भायलोय लोक हाडून गार्बेज उडयता हांगासर अरे गोंयना तेजें कितें जाणा मरे घोव म्हणटा रान आनी गांव म्हणटा साण असली जाल्यार आमची खबर पूण एक लक्षांत दवर आमी जर हांगा इल्लो कोयर आमीच उडोवंक लागले न्हू जाल्यार मरे भायलो लोक उडयतलो हाडून कालचीच गजाल सांगता हांव असो ह्या वाटेन वयतालो एकलो दादलो बरी बाजारांतली पिशवी घेवन वयतालो म्हटल्यार सहजू ताका अडकुपाचो हांव गेलो आनी येवन पळयता जाल्यार ती पोती थंयच पडलेली आसा मागीर आनी कितें रे तेची पिशवी तो हांगाच दवरून तो गायब आतां पिशवी बरीशी म्हाका दिसली बाजाराक व्हरता कडेन तेजी विसरलो बी म्हणून पळोवपाक गेलो जाल्यार भितर सगळी गार्बेज मातसो आनी हेवटेन तेवटेन पळयला शेतान बितान देंवला काय कितें बसला बिसला जाल्यार पळोवपाक देंवलो शी ती आनी घाण अशें कांय ना हांवें पळय जेन्ना पिशवी उगडून पळयली सगळो भितर कचरो तुका एक सांगता म्हाका जर असो कोणी मेळत रे हांव ताका म्हाका जिस्तूच दाखयता पळय मागीर कितें करतलो तसो कितें पंचायतीन कायदो काडला आमचे पयशे घेवन हांगासर बोर्ड लायला हांगा कोयर उडोवं नाका पूण दोतू अप्पा कांय जाग्यांचेर हांवें बोर्ड पळयला मरे इथे कचरा टाकू नये म्हणून पूण थंयच मरे चड कोयर आसता आगो ताजें कितें जाता ना मुगो इथे कचरा टाकू नये ते जो कोण वाचता पळय इथे कचरा टाकून ये टाकू नये टाकून ये म्हणटून तो कोयर काडटा थंयच उडयता अरे हांवें मरे अशें आयकलां पंचायतीन खंय प्रत्येक घरांतल्या लोकांक सांगला कोयर भरून म्हणजे सुको कोयर आहा पळय तो भरून पिशव्यांनी भरून दवरात पंचायतीचे लोक येतले खंय आनी ते घेवन वयतले खंयचे कितें रे गोयना फाटलो म्हयनो जालो हांवें 2 पोतयो येदे व्हडल्यो भरून दवरल्या मरे कोण आयलो रे कोयर व्हरून कोण ना न्हू आनी लोकांचें कशें कितें दुसऱ्यांच्या भाटान उडोवपाक कचरो तांकां मजा मेळटा तांकां समाधान मेळटा हय कितें जाणा मरे तुमकां हांव महाराष्ट्रांतली एक गजाल सांगता थंय मरे एक नितळसाण दवरपा खातीर आतां सद्या निर्मल अभियान अशें एक मोहीम सुरू केल्या पूण ही मोहीम सुरू केल्या आतां ह्या महाराष्ट्रांत मरे एक संत गाडगे महाराज जावन गेलो ताणें कितें केल्लें गांवां गांवांनी भोंवून सगळ्याक आपलो बाबा नितळ परिसर दवरा अशें तो सांगतालो आनी फक्त भोंवून सांगिनाशिल्लो स्वता तो सान घेवन मरे सगळे कडेन मारतालो पूण कितें आहा लोकूय विचित्र आसतात एक दीस असोच एका गांवांत पावलो सान मारता मारता नितळ करता लोकांकूय सांगतालो गांव नितळ दवरा म्हणून
एका घरा फुडें पावलो तेन्ना ती बायल आयली एक भायर भुरग्याक घेतलेलो भुरग्याक काडलो आनी संत गाडगे महाराजा कडेन दिलो मातसो एका दर हांव हागोवन घेता म्हणटाली आतां उलया म्हणजे आमी हांगा नितळ करता हे लोकांक कळ्ळें त्या आशेर मरे लोक आतां हांगा हाडून हाडून कोयर उडयतलो खरें मरे हय गोंय हय हय सारकें तुजें हेंकां दिसता कितें आमी बेकार पडल्या अरे तो पळय तो पोती उडयता पळय तो मनीस येता रे तेका कसोय करून आतां धरया. अरे आमी ताका धरून कितें करतले बापया सांग पळोवया आमी कितें ताका फायन दिवंक शकता आमकां गव्हर्मेंटान कितें पावर दिल्या हय अरे तसो कितें कायदो आसा हांगा कितें बोर्ड लायल्लो आसा हांगासर कचरो उडोवप ना अरे पूण कायद्यान तशी कितें तरतूद केल्ली आहा की तांकां बा जो कोण पळय कचरो उडयता पळय तांकां कितें तेंचो गुन्यांव जालो जाल्यार तांकां खेस्त आहा कायदो आहा कसलो हो की तांकां कितें करपाचें पळय तें ना आनी हांवें काय कोणाक ख्यास्त दिल्ली आयकूंक ना रे बाबा मागीर दत्तू अप्पा तो लागीं पावलो चल तेका घट धरया म्हाका दिसता आमी फाट करून रावले बरें. बरें बरें चल पळय कळ्ळें कितें तें चल धर ताका गेलो आयलो तो पळय किधर जाता हाँ, किधर जाता चल, किधर जाता ये क्या है क्या करता है हाँ? दत्तू अप्पा पळ वस्त ए सगळे फेकता है मग तूय फेकता है ए तुम्ही मरे भायरसून येतात हांगा मरे हे तेरा बाप का खेत आहे हा मारतो धरून मार मार धरून हो कितें जातोय तोप्पा एका मरे एका सोडपाचो ना कित्याक न्हू एका सोडपाचो ना आनी पंचायती कडेन दिवन हे ताका केस दितले अशें कांय ना कारण कितें हाणें तूं हेच्या घरान जर 10-12 मतां आसा न्हू जाल्यार हेच्या वाड्यावेलो पंच मरे एका सोडोवपाक धांवून येतलो तेन्ना हेका पंचायतीन दिवपाचो ना हेका आमीच कितें तरी करपाचें हे पळय दत्तू अप्पा पुलिशेन जाल्यार कसो दिवपाचो ना नाजाल्यार पुलीस उलटे आमकां फोन करून विचारतले तुमी जो मनीस धरून दिला पळय तेजे आतां करया कितें आनी तो कोण काय तुका विचारतले सारकें तो कोण काय वेल्यार म्हाका विचारतले मागीर आतां हेजें कितें करुया तेजे कितें करपाचें तें हांव सारकें पळयता तुमी कांय भिवू नाका ही पोती ती ये दे दो इधर दे दो ये पकड़ो जितना गान हर दिन इधर डालता है ना वो सब इकट्ठा करके ये पोती में डालो और लेके आओ हाँ चलो। उठाओ चलो मैं तो जीता हूँ ये काम सुधर दिया हाँ जाता है पातना दोत्तू अप्पा हे मात तुवें सामकें बरें केलें आं ह्या लोकांनी घाण सारकें गो. करपाची आतां हांव कितें करता जाणा मरे हे फावट पंचायतीची पळय आतां ग्रामसभा आसतली न्हू थंय वता आनी थंय मरे बेटो बोवाळ घालून कांय फायदो ना आयल्ले दिसा त्यो घोशणा दिल्यो खंयची निवेदनां दिलीं हांव मरे प्रत्येक मुद्द्यार मरे एक प्रश्न उपस्थित करता आनी तेंचे कडसून मरे उत्तरां सारकी थंय तेंच्या मिनिट्सान बरोवन घेता मागीर पळोवया कितें जाता तें सगळ्या लोकांक मरे आमी तेंच्या आरोग्या बद्दल सांगपाक जाय नितळसाणी बद्दल सांगपाक जाय आनी म्हाका दिसता हें पळय पंचायत लेवलाचेर कितें तरी कायदो काडपाक जाय नाजाल्यार जातलें कितें पणजेचो कोयर ताळगांव आनी म्हापशेचो कोयर साळगांव असल्यो गजाली सगळ्यो जातल्यो हय पूण मरे दोत्तू अप्पा लोकांनी मरे ह्या कामाक हातभार लावपाक जाय सहकार्य करपाक जाय ना जाल्यार मरे एक दीस गार्बेज मरे चड जातले आनी लोक मरे कमी जातले तेजें कितें आहा मुगो महाराष्ट्रान पळय संत गाडगे महाराज स्वच्छता अभियान चलयता पळय त्या प्रमाणे हांगा एक असलें अभियान तयार जावपाक जाय अरे दर एका पंचायतीन आपल्या वार्डांतल्या लोकां मदें मरे जागृताय निर्माण करपाक जाय सारकें आनी कितें आसा पळय गांवांत अशे कांय जागे आसता आमचे पळय जंय कोण लोक पावना त्या जाग्यांचेर कांय कॅमेरा अशे लावन मॉनिटर करपाक जाय हो म्हजो गांव आनी तो नितळ दवरपाचें काम म्हजें अशें दर एकल्याक दिसपाक जाय प्रत्येकाच्या आंगान तें आसपाक जाय हय जालें तुजें रे इधर आओ रखो उधर हा तुका हांव आतां एक सांगता तें लक्षान दवर हे मरे आमचें गोंय आमकां नितळ जाय तुम्ही भायरसून येतात आनी तुमकां जाय ती आमच्या गांवान आनी आमच्या राज्यान तुमकां घाण करूंक दिवचा ना लक्षान दवर आनी जर हाजे फुडें अशें कितें जायत न्हू तुका हांगा रावंक दिवचे ना धांवडोन घालतले दांत घालतलो पोटान तुज्या हाँ पळय कोण आयलो आनी दिसता पळय आनी एकटो मोटरसायकल घेवन रावलो तो तेका हांव धरता पळय धर ताका अरे दत्तू अप्पा तो वसंत नायकाचो नातू चड सुबेस मुद्दाम केला ताणें अरे बाबा यो हे घे तू मरे हांगा रावं नाका म्हाजी तकली हय, हय, हय. जाल्या तू गेल्लो बरो आनी परतो मात हांगा दिसटू नाका म्हाका कोयर उडयतना बी दिसची न्हू सांगता तुका आतां आमी कितें जाणा मरे हे निमणे लोक हांगा आमी काम करता ते पळोवन आमचोच संत गाडगे महाराज करताले त्या परस आमी म्हाका दिसता हांगासून गेल्ले बरे हय 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 दोत्तू अप्पा तूं बेश्टोच कासावीस जावं नाका तुवें पयलीं जायतीं कामां केल्या आतां बेश्टो तिडकोन जिवाक त्रास करूं नाका अरे कोण शी शी घाण मरे अरे नुस्त्याचे उदक मरे हा भितर पाड पडू मरे पाड पड आयज आनी आमचो बिरेस्तार हांगार सगळे उसळे हांगा कोणे मारून दिलो दळडिलो खंयचो
हा आता मरे आम्ही एक काम करूया हय आम्ही सरपंचागेर यात यात, यात. आणि ताका सांगूया हे अशें अशें चल्लां बेगीन कितें तरी स्पेशल एक मिटींग बरोबर, हय. आणि तेजेर कितें उपाय काडया काय हय सारकें तो खंय मेळटलो तर आता आनी एक गार्बेज जाला न्हू रे कसली अरे इलेक्शनाची रे ते लोक सुकी ओली लोक हाडून आमच्या माथ्यार मारतले मरे आणि आमचे बरे बरे लोक ती गार्बेज घेवन भोंवतले हा म्हणजे तूं आता हे लोकसभेक रावला ते उमेदवाराचे म्हणटा मगो सामकें गो बाय तुजें हांगा पड मरे थंय निवडून यो हांगा निवडून यो थंय पड ह्यो जाल्या गजाली खासदाराचो चेडो आमदार आसा ताजे चेडू खासदार जावंक सोदता ह्यो गजाली मरे वाडत चल्ल्या ही सगळी गार्बेजूच जाल्या म्हणजे आमकां दोन तरेच्यो गार्बेजी साफ करचे पडटले तर अशें दिसता म्हणजे खूप वर्सां राज्य करता पळय तांकां पयस करचे पडटले आणि नवीन लोकांक संद दिवची पडटली आता हो कायदो दरेका खासदाराक लागू जातलो काय फक्त पंतप्रधानाक लागू जातलो हे मरे मोदीन अजून स्पश्ट करूंक ना पूण एक गजाल खरी ह्या राज्यान आनी ह्या देशान मरे गार्बेज वाडत चल्ल्या आणि ती साफ करपाक जाय लोकशाय